सर्वांके नमस्कारो आणि सुप्रभात. आयचे सुभाषिताक तुमका सर्वांके स्वागत. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. म्हळ्यार उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति. उद्यम म्हळ्यार आमगेले कष्ट काडचे नाजाल्यार प्रयत्न म्हळ्यार प्रयत्नाने मात्र आमगेले काम साधन जाता. नुत बसल्यार जायना म्हळ्यार उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि. कार्याणि म्हळ्यार आमी लेखील काम आमगेले प्रयत्नाने मात्र आमकां सिद्धी जाता. न मनोरथैः आमकां मनांत तूं इच्छी असल्यार न्हू पुरो ते कार्य करच्याक आमी प्रयत्न कोरका, ताजें साधन करूंक आमी प्रयत्न कोरका म्हणलेले ताजे अर्थ. न हि सुप्तस्य सिंहस्य म्हळ्यार एक रानाचे राय जावन सिंह जाल्यार नुत न्हिदोन आसल्यार ताजे तोंडांत खंयचेय प्राणी वचून पळना म्हणून. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. प्रविशन्ति म्हळ्यार ताजे तोंडां वचून प्रवेश करताची म्हणून. कोण प्रयत्न खंयचेय मृग जायत ताजे तोंडांत प्रवेश करना म्हणून. सिंहान अशी न्हिदोन आसल्यार ताजे तोंडांक अशी वचून खंयचेय चित्तल जायत खंयचेय मृग जायत वचून पळना. सिंहान जाल्यार कश्ट पावन वची एक मृगा धरून खावका शिवाय मृग आपापी वचून ताजे तोंडां पळना म्हळ्यार अर्थ. म्हळ्यार उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः म्हळ्यार आमगेले प्रयत्न असल्यार मात्र आमगेलें काम साधन जाता. आळसाय जाल्यार जायना म्हूण समजाचे अर्थ. ह्या सुभाषिताचे ಒಟ್ಟು तात्पर्य कसं म्हण सांगल्यार आमगेले मनांत खाली आश असल्यार न्हू पुरो ते आशेचे साधन करूंक आमी प्रयत्न कोरका. आळशीपण करून बसल्यार आमगेलें काम साधन जायना म्हूण अर्थ. ते सुभाषित अपासिकळ सांगता. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः.